बांबोळेच्या गोय वैजकीय महाविद्यालयाच्या चल्यांच्या हॉस्टेलात 700 रुपयाचो 7 ग्राम गांजो सापडलो। वॉर्डन डॉक्टर जिलिओ डिमेलो हाका कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी केल्या। या प्रकरणात गोमेकोच्या डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर हांणी 48 वरां भितर स्पश्टीकरण मागला। हे घडणुकेची म्हायती बॉयज हॉस्टेलांत काम करपी सुरक्षा रक्षकान दिल्या। ते प्रमाण 25 मे दिसा फांतोडेर 4 वरांचेर MBBSच्या दुसऱ्या वर्सात शिकपी 4 विद्यार्थी सोरो पिवन एके चली विद्यार्थ्या वांगडा बॉयज हॉस्टेलांत भितर सरपाक लागले। त्या वेळार ड्युटी करपाक आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकान हरकत घेवन ताका भितर सरपाक दिवंक ना। अशें आसतना विद्यार्थ्यांनी तिका हॉस्टेलांतल्या 27 क्रमांकाच्या रुमांत व्हेली। सुरक्षा रक्षकान गोमेकोच्या आउटपोस्टार आशिल्ल्या पुलिसांक कळयले। त्या उपरांत पुलिसांनी कुडीन वचून तपासणी केली। त्या वेळार एके चलये सयत 4 जाण नशेन आशिल्ल्या वेळार सोऱ्याच्यो बाटल्यो, गांजाची पॅकेटां आनी हेर वस्तू मेळ्ळ्यो। उपरांत तांकां पुलीस चौकीत व्हेले। हे मजगतीं सुरक्षा रक्षकान ही घडणूक डीन आनी हेरांक कळयली। मजगतीं वॉर्डन डॉक्टर जिलिओ डिमेलो हांणी पुलीस कागाळ दाखल करप सोडल्यार संबंदीत विद्यार्थ्यांचेर कांयच कारवाय करूंक ना। वयल्यान विद्यार्थ्यांक वाटावपाचो यत्न केल्ल्यान तांकां शो कॉज नोटीस जारी केल्या।